सीट डायरीच्या 10व्या भागात तुमकां सगळ्यात मन काळजासान येवकार. आमकां तुमचो खरेंच खूब बरो प्रतिसाद मेळटा आनी तो असोच मेळचो. तुमचे कॉमेंट्स, मॅसेजींतल्यान तुमचो मोग आमकां कळटा. जर तुमी आमचो चॅनल अजुनूय सबस्क्रायब करूना जाल्यार तो मुजरत करचो. आमचे कांय आयकोप्यांनी आमचे कडेन डिमांड केला की सीट डायरीत एक रोमॅन्टिक कथा आस्पावीत करची आनी ताकाच लागून आज आमी सीट डायरीत घेवन आयल्यात देवराज गावडे हाणें बरयल्ली एक रोमॅन्टिक कथा, द डायरी. पॉ पॉ करून येवपी हॉर्नाच्या आवाजाचो ताका बेजार आयिल्लो. ताच्या मुखार आनी फाटल्यान आशिल्ले गाडयेकार परत परत मोठ्या मोठ्यान हॉर्न वाजयताले. गाडयेची दारां बंद आशिल्लीं. गाडयेन एसी, म्युझिक अशें थंड आनी प्रसन्न वातावरण आसून लेगीत भायल्या हॉर्नाचो कर्कश आवाज ताची तकली जड करतालो. ताणें बेजारून आपले दांत ओठ चावले आनी जोरान एक श्वास घेतलो. नेटान दोळ्याच्यो पापण्यो बंद करून म्युझिकाचो आवाज कमी केलो. आरे तुम्ही हॉर्न मारलो म्हणून कितें ट्राफिक फुडें सरतले? सगळेच जाण फसल्यात मरे. तो स्वता कडेनूच बडबडलो आनी नेटान स्टेरिंगाचेर दोनूय हात मारले, पूण ते हॉर्न चालूच आशिल्ले. तेणें नेटान हॉर्न वाजोवपाक सुरवात केली आनी गाडयेन एकटोच मोठ्यान आरे हॉर्न मारप बंद करात रे अशें म्हणून तांच्यात सहभागी जालो. इतले सगळे गडबडीत ताची नजर फुटपाथाचेर गेली. अचानक ताचे खातीर सगळेंच शांत जालें. ट्राफिकाचो आवाज येवप अचानक ताचे खातीर बंद जालें. हड्ड्यांत भितर काळीज धडधडपाक लागलें. ताचो आवाज ताका स्पश्ट आयकुपाक येतालो. ताची स्पंदनां ताच्या आंगार कांटो फुलोवन गेलीं. ताच्या आंगांतलें सगळें बळ ताच्या काळजांत आनी स्वासांत पाविल्ल्याची ताका जाण जाली. तेंच काय तें ताच्या मनान प्रस्न आयलो. ना ओगीच दिसलां आसतलें म्हाका, भास आसूं येता. ताणेंच स्वताक सावरलो आनी ल्हव ल्हव परत हॉर्न आनी त्या ट्राफिकाचो आवाज ताच्या कानांत घुमपाक लागलो. रोखडीच ताका मुखावयल्या गाडयांची हालचाल दिसली आनी ताणें गियर बदल्लें. रस्त्यार चालू आशिल्ल्या कामा खातीर पूर्ण ट्राफिक जाम जाला हें ताका दिसून आयलें. जावं बाबा, सुटलो एकदाचो असो विचार करीत ताणें गाडी फुडें धांवडायली. मातसो फुडें पावल्लो मात तीच ताची नजर परत फुटपाथाचेर चलपी त्या व्यक्तीन ओडून घेतली. ताची ती मुर्ती तो उबे आयुश्यांत विसरपाना. एक वेळ तो स्वताचें नांव विसरत, पूण ताका तो कसोच विसरपाना हाची ताका परत जाणीव जाली. ताका तो हजारांचे न्हय तर लाखांचे गर्देंत सुद्दां एकाच खिणांत सोदून काडटलो हाची ताका याद जाली. हय, तेंच तें. ताच्या मनाक समाधान दिसलें. बेगीन बेगीन ताणें गाडी फुडें धांवडायली आनी रस्त्याच्या कुशीक लायली. बेगीन बेगीन तो भायर सरलो आनी फुटपाथाचेर वचून उबो रावलो. हय, तेंच आशिल्लें तें. अजून सुद्दां तशेंच दिसतालें. तीच चलपाची पद्दत. तें जरी अजून पयस आसलें तरी ताच्या मनांत विचारचक्र सुरूच आशिल्लें. कसो उलो मारूं ताका? तें वळखतलें न्ही म्हाका? इतल्या वर्सांनी याद तरी आसतलो न्ही हांव ताका? पूण तें मात आपल्याच विश्वात आशिल्लें. ताच्या एका हातांत पिशवी आशिल्ली आनी दुसरे खांदार पर्स. जमनीत पळयत तें चलत आशिल्लें. जणू काय तें स्वताचीच पावलां मोजतालें. तो ताचे आतुरतायेन वाट पळयतालो. ताचे नजरे मुखार उबो आशिल्लो, पूण ताची नजर ताचेर पडलीच ना आनी तें ताका क्रॉस करून तशेंच मुखार गेलें. ताचो परमळ ताका भुलोवपाक लागलो. तें ताका क्रॉस करून केन्ना गेलें हें ताकाय समजलें ना. तो भानार आयलो आनी मातसो गडबडलो. फाटल्यान वळून पळयलें जाल्यार तें कांय पावलां मुखार पावल्लें. आतां मात ताच्यान रावपाक जालें ना. ताणें एक आवंडलो गिळो, दोळे बंद केले आनी मोठ्यान म्हणलें, एक्सक्यूज मी, आनी स्वताचे दोळे ल्हव ल्हव उगडले. तें चलपाचें थांबिल्लें.
ताणें पयलीं मान ओळोवन फाटल्यान पळयलें आनी मागीर तें पुराय फिरून ताच्या कांय पावलांचेर उबें आशिल्लें. एक्सक्यूज मी, आय थिंक यू मिस समवन ऑर रादर समवन. ताणें पुराय धाडसान म्हणलें. ताणें ताका तकले पासून पांयां मेरेन पळयलें आनी दोनूय भुंयो वयर केल्यो. आय एम सॉरी मिस्टर, बट आय थिंक यू हॅव रॉंग पर्सन. आनी तें परत फिरून स्वताच्याच वाटेक चलपाक लागलें. ताका मात आतां मजात दिसली आनी ताच्या ओठार एक व्हड हांसो फुल्लो. तो आनी 2 पावलां मुखार गेलो आनी ताणें हांसत म्हणलें, नो, आय थिंक आय हॅव द रायट पर्सन, बट इट सिम्स द रायट पर्सन मे हॅव फॉरगॉटन मी. एम आय रायट निशा? ताच्या आंगार एक सुखाचें ल्हार येवन आदळ्ळें आनी तो तातूंत चिप्प भिजून गेलो. निशा, कितलें गोड नांव तें. एका काळार ताचें नांव येनासतना ताचो एक दीस वचनाशिल्लो आनी आयज इतल्या वर्सांनी ताच्या ओठार परत तेंच नांव आयलें, निशा. आनी ताच्या आंगार एक नवी तरतरी आयली. निशा सुद्दां कांय खीण स्तब्धच उरलें. ताच्या तोंडार एक प्रश्नचिन्ह आशिल्लें. कोण हो आनी हाका म्हजें नांव कशें खबर? तें परत फाटीं वळ्ळें. ताणें ताका पळयलो. तो तोंडार एक हांशें फुलोवन ताका पळयत आशिल्लो. हे निशा, ताणें निशाक उलो मारलो. हो आवाज वळखीचो, पूण चेहरो खंय आयकला आसत हो आवाज हांवें. निशाचे तकलेन विचारचक्र सुरू जालें आनी जोगूल मारल्या भशेन ताका त्या आवाजाची याद जाली. ताची याद जाली. अमित. जाव रे बाबा, नांव तरी याद आसा. निशाच्या तोंडार सुखाचें आशें फुल्लें. नकळत ताचे दोळे ओले जाले. ताचें काळीज भरून आयलें. ताच्यान स्वास घेवपाक जायना जालें. ताणें हातांतली पिशवी थंयच उडयली आनी धांवत वचून अमिताक एक घट्ट वेंग मारली. निशाच्यान आपली दुकां आडोवपाक जालें ना. ती व्हांवत ताच्या पोल्या वयल्यान अमिताचो शर्ट भिजोवपाक लागली. इतलीं वर्सां दामून दवरिल्लीं दुकां आयज निशाच्या दोळ्यांतल्यान घळघळा व्हांवतालीं. जशी जशी दुकां चड जालीं, निशान अमिताक मारिल्ली वेंग घट्ट जायत गेली. पूण अमित ताका वेंगेंत घेवपाक पावलोच ना. ताका कांय खीण कितें जालें तें कळ्ळेंच ना. फाटल्या फावटी निशें जें कितें उलयल्लें ताचो जर विचार केलो जाल्यार निशा कडल्यान अशा रिएक्शनाची अपेक्षाच नाशिल्ली. पूण निशाची वेंग ताच्या भोंवतणी घट्ट जायत आशिल्ली आनी दुकां आवाज करिनासतना व्हांवत आशिल्लें. कांय खीण अशेंच गेले. आजूबाजूक चलपी लोक तांकां पळयताले, पूण निशाक कांयच पडिल्लें नाशिल्लें. शेवटाक व्हांवपी दुकां अमिताच्या काळजांत रिगलीं आनी अमितान अलगद निशाक वेंगेंत घेतलें. पयलीं अमित भानार आयलो की ते दोगांय भर बाजारांत आसात आनी सगळे लोक तांकां पळयतात. निशा, ताणें म्हणलें, सगळे लोक पळयतात, म्हाका सोड. तो मेरेन निशा सुद्दां भानार आयलें. पूण ताणें वेंग आनी आवळीत म्हणलें, पळो थंय. मागीर अमितानूच आंग हालयलें आनी निशाची वेंग सोडली. तिचे दोनूय भुजांक धरून ताणें निशाक हातभयर पयस केलें. जशें जशें अमितान निशाक पयस केलें तशी तशी निशाची नदर ताच्या दोळ्यांत गेली. निशाच्या दोळ्यांतल्यान व्हांवपी दुकां मात चालूच आशिल्लीं. निशा तशेंच परत फुडें आयलें आनी अमिताच्या हड्ड्यार मुठी मारपाक लागलें. खंय आशिल्लो रे? हांव असो सोडून वता, म्हाका एकटें सोडून? इतलो राग येयल्लो रे म्हजो. तूं जाणा मरे हांव तुजेर चड वेळ रागार जावपाक शकना म्हणून. तरी तूं आनी मातसो तरी रावपाक कितें जातालें रे? निशा रडत रडत ताच्या हड्ड्यार मुठी मारीत आशिल्लें. अमितान तशेंच निशाच्या दोनूय मनगटाक धरलें. निशान मात आपली नदर ताच्या दोळ्यांत रोखून धरली. श्श, अमितान ताका समजावणेच्या स्वरांत म्हणलें आनी ताचे लागीं वचून परत अलगद ताका वेंगेंत घेत म्हटलें, आय एम सॉरी, आय एम सो सॉरी निशा, रियली आय एम. घडये ताचें काळीज दाटून आयिल्लें. एक लांब स्वास घेत निशाच्या केंसाचो परमळ ताणें आपल्या हड्ड्यांत भरलो आनी आपली वेंग सोडली. उपरांत ताणें आपल्या दोनूय हातांनी निशाचो चेहरो धरलो.
हे सगळे जाता असताना निशाची नदर फक्त अमिताच्या दोळ्यात असली. अमितान दोनूय अंगठ्यांनी निशाचे दोळ्या सकयल्ली दुकां पुसली. आगो पिशा, अशें भर बाजारात रडटा अमितान मंद हासत विचारलें. ताच्या आंगठाक लागिल्लें काजळ ताणें तशेंच आपल्या शर्टाक पुसलें. ताच्या शर्टाक 2 उब्यो काळ्यो आडयो येयल्यो. निशान तें पळयलें आनी हुंदके दीत हांसलें. शर्टाची वाट लायली मरे, ताणें तशेंच हासत विचारलें. व्हड खोशेन अमितान ताका टोमणो मारलो. जावं रे बाबा, आमची मॅडम हांसपाक विसरली ना. ती उतरां आयकून निशा मनांतल्यान लजलें आनी मान सकयल घालून हांसलें. पर्सींतल्यान ताणें लेस काडलो आनी अलगद आपली दुकां पुसली. खूब बरें दिसलें निशा तुका पळोवन, अमितान म्हणलें. आय होप यू आर नॉट बिझी, आर यू? नॉट एट ऑल, निशान जाप दिली. ग्रेट, चल तर कॉफी पिवपाक या. तुज्या बेस्ट फ्रेंडाक तुज्या वांगडा एक कॉफी पिवपाची इच्छा आसा. इतली तरी इच्छा पूर्ण करतली न्ही म्हाजी? निशा फक्त हांसलें आनी हयकारान वयर सकयल मान हालयली. ऑसम, अमितान म्हणलें. चल तर वाट दाखय. गाडये कडेन बोट दाखयत अमित आपल्या गाडये कडेन वचपाक लागलो. ताणें दार उगडलें आनी निशा पयलीं बसलें. अमित दार मारून दुसरे वटेन गाडयेंत वचून बसलो. गाडयेंत दोगांय ओग्गी रावलीं. मदीं मदीं एकामेकाक पळयतालीं, पूण हलकेत हांसून परत मोनी जातालीं. कोणाक पयलीं उलोवपाचें नसलें. अचानक अमितान गाडी सवका केली आनी कुशीक घेतली. भायर बोट दाखयत निशाक विचारलें. दिस इज अ नायस प्लेस. निशा कांय उलयली ना. दार उगडून भायर सरलें. अमितूय भायर सरलो आनी ताणें गाडी लॉक केली. निशा पयलीं कॅफेत भितर सरलें. फाटोफाट अमितूय भितर सरलो. एका कॉर्नर टेबलाचेर ती बसली. बसताच फाटोफाट वेटर आयलो. ताणें विचारचे पयलींच निशान म्हणलें. 2 कॉफी प्लीज, नथींग एल्स, थँक्यू. वेटर गेलो. निशा टेबलाचेर मुखार सरलें. कोपरांतल्यान हात दवरून हाताची घडी घातली आनी विचारलें. अमित केन्ना आयलो? काल सकाळींच. हांव येवपाचोच आसलो तुका मेळपाक, फाल्यां किंवा परवां. हांव येयल्लेय फावटी येवन गेलो तुज्या घरा, पूण तूं मेळ्ळेंच ना. प्रत्येक फावटी नंबर सुद्दां दवरून गेलो, पूण तुवें केन्नाच कॉल केलो ना. निशान म्हणलें. कशें करतलें रे, आफ्टर एवरीथींग आय सेड टू यू? खंयच्या तोंडान फोन करता आसलें रे? निशा भावूक जालें. निशा, त्या गजालींक आतां खूब तेंप जालो, आतां विसर तें. अमितान समजावणेच्या सुरात म्हणलें. अशें कशें विसर? निशान म्हणलें. यू वर एंड यू आर माय बेस्ट फ्रेंड. त्या दिसा हांव जें कितें उलयलें तें दुस्मानाक सुद्दां कोण म्हणपाना, आनी हांवें ती उतरां म्हज्या बेस्ट फ्रेंडाक म्हटलीं. ऑलमोस्ट 10 वर्सां जालीं आनी हांव अजून तें विसरपाक पावलें ना. 10 वर्सां 3 म्हयने आनी 5 दीस. अमितान हासत म्हणलें. यू आर ऑलवेज गुड विथ नंबर्स. निशान हासत म्हणलें. येस आय एम. अमितान जाप दिली. वेटर कॉफी घेवन आयलो. 1 कप अमिता मुखार आनी 1 कप निशा मुखार दवरलो आनी गेलो. कॉफीचो एक घोट घेत निशान म्हणलें. आय स्टील मिस हिम यार. खूब खूब मिस करता ताका. खूब याद येता तेजी, इवन आफ्टर ऑल दीस टायम. म्हाका दिशिल्लें इतल्या वर्सांनी हांव ताका विसरतलें, पूण ना. ताची यादी शिवाय धरून रावपाक म्हाका आनी कांयच नासलें. एटलिस्ट तूं तुज्या जॉबाक लक्ष घालून रावपाक शकता. यू ऑलवेज हॅव समथींग टू डिस्ट्रॅक्ट युअर सेल्फ वीथ. पूण म्हजें कितें? स्कूल जालें की आदीसभर हांव एकटेंच आसता आनी म्हजी यादीन तो परमळत आसता. तशें ना निशा, म्हाकाय तेजी अजून याद येता. म्हजे यादींनी तेजें स्थान आसा तशेंच आसा. अमितान जाप दिली. दोगांय कॉफीचो घोट घेत आपल्या भूतकाळांतल्यो यादी परत आपले दोळे मुखार हाडपाक लागले. पूण दोगांकूय खबर नाशिल्लें ती दोगांय एकूच मनशाची यादी परत परत आपल्या मनात पळयतात म्हणून, एकूच मनशा बद्दल चिंततात म्हणून. तांचो कॉमन भूतकाळ राहुल.
तर तुम्ही आज आयकताले देवराज गावडे हाणें बरिल्ली रोमॅन्टिक कथा द डायरी. राहुल कोण अशी खंयची गजाल आशिल्ली ज्या गजालीन निशा आनी अमिताक 10 वर्सां पयलीं पयस केल्लें? ह्या सगळ्या प्रस्नाच्यो जापो तुमकां मेळटल्यो फाल्यां ह्या कथेच्या फुडल्या भागात. देव बरें करूं.